नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या पळया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 3ऱ्या जनजाती गौरव दिसा निमतान झारखंडच्या खुंटी जिल्ल्यांतल्या खावप्यांक रस्ते येरादारी आनी दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी सारक्यो उपलब्ध करून दिवपा खातीर 24,000 कोटी रुपयाची प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाचो शुभारंभ केलो. खेरीज प्रधानमंत्र्यांनी विकसित भारत संकल्प यात्रेक 5वो बावटो दाखयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 8 कोटी परस चड शेतकामत्यांक PM किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत लागीं 18,000 कोटी रुपयाचो 15वो हप्तो दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी झारखंडांत शिक्षण, रेल्वे, कोळसो आनी रस्तो येरादारी संबंदात खुबशा येवजण्यांचो बुनयादी फातर आनी शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की विकसित भारत संकल्प यात्रा ही देशांतल्या गरिबांक खातीर, तरणाट्यांक खातीर तशेंच शेतकामत्यां खातीर मोदीची गॅरंटी आसा. मोदीची गॅरंटी म्हळ्यार गॅरंटी पुराय जावपाची हमी अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है. और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हैं वो गारंटी क्या होती है. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी. केंद्र सरकाराच्यो सामाजीक येवजण्यो समाजातल्या सगळ्या स्तराच्या लोकांक पावपा खातीर भेदभाव जावंक जायना. सगळ्यांक सामाजीक न्याय मेळूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही. सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए. सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले. और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है. इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी. हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा. आज भगवान बिरसा मुंडा हांची 148वी जयंती. आयचो दीस आदिवासी गौरव दीस म्हणून मनयतात. त्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी झारखंड वासियांक संदेश दिलो. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार, जोहार. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं सभी देशवासियों की ओर से उन्हें शत नमन करती हूँ. पिछले वर्ष मुझे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था. उस तीर्थ यात्रा की स्मृतियाँ मेरी मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी. भगवान बिरसा मुंडा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अद्वितीय महानायक थे. भारत सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर सदियों से उपेक्षित जनजातीय समाज के प्रति सबका साथ, सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है. आज का ये दिन जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाने का भी एक सुअवसर है. मेरा जनजातीय समुदाय से विशेष लगाव है क्योंकि मैं खुद भी इसी समाज की बेटी हूँ. इस समाज के कष्टों और विषमताओं को मैंने करीब से देखा है और उसे जिया भी है. मुझे कई वर्षों तक ओडिशा, झारखंड और देश के अलग अलग स्थानों पर
जनजातीय समुदाय की सेवा करने का अवसर मिला है। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पावटो दाखोवन पर्वरेच्या मंत्रालयाकडल्यान विकसित भारत संकल्प यात्रेचो शुभारंभ केलो। जनजाती गौरव दिसाचे औचित्य साधून ही विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित केल्ली आसा। ह्या वेळार पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो आणि पंचायत खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। ही यात्रा गोयच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत फिरतली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगले। विकसित भारत यात्रा ही आयच्यान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी बिरसा मुंडा जयंती ह्या दिसाची सुरवात केला। हे फ्लॅग ऑफ हांव आमचे मंत्री बाब माविन गुदिनो, मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर, आमदार बाब पेमेंद्र शेट हे सगळे हजर आशिल्ले। ही यात्रा गोंयांतल्या दर एका पंचायतीन वयतली। 26 जानेवारी ही यात्रा चलतली। प्रत्येक पंचायतीन 3-3 वरां ही यात्रा रावतली। त्या खातीर सगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच हांच्यानी स्वागत करचें, स्वयंपूर्ण मित्र लोकांनी स्वागत करचें। विशेष करून तितूंतल्यान द्रोणान या फवारणी कशी जाता हाजो हॉर्टिकल्चर आसतलें किंवा आमचें एग्रीकल्चर आसतलें हाका खूब मोठ्या प्रमाणात ते प्रॅक्टिकली करून दाखयतले। म्हाका दिसता हाजोय खूब मोठ्या रितीन फायदो जातलो। केंद्र सरकाराची हर एक योजना कशी पावची ताच्या खातीर हो संकल्प आसा। सो दॅट आयच्या ह्या यात्रेक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव स्वागत करता आणि प्रत्येक पंचायतीन तांच्यांनी स्वागत करचें अशें तांचे कडेन मागता। मध्य प्रदेशातल्या पहिल्या टप्प्यातलो जाल्यार छत्तीसगडच्या दुसऱ्या टप्प्यातलो वेंचणूक प्रचार आयज सांजे सोंपता। मध्य प्रदेशातल्या 230 मतदारसंघां खातीर जाल्यार छत्तीसगडच्या 90 मतदारसंघातल्या 70 मतदारसंघांत 17 नोव्हेंबराक वेंचणूक जातली। छत्तीसगडातल्या 20 मतदारसंघां खातीर पयल्या पांवड्यावेलें मतदान 7 नोव्हेंबराक जाल्लें। आयज तेलंगणा विधानसभेतल्या वेंचणुके खातीर नामांकन फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आसा। तेलंगणाच्या 119 विधानसभा मतदारसंघां खातीर ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखेक मतदान जातलें। राजस्थानातल्या 220 विधानसभा मतदारसंघां खातीर 25 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। मिझोराम, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगणा ह्या 5 विधानसभा मतदारसंघातली मतमेजणी 3 डिसेंबराक जातली। संयुक्त राष्ट्र आपल्या जबाबदारीपासून पयस वता असो लोकांचो समज जाला। ते खातीर संयुक्त राष्ट्राच्या कामकाजान सुदार जावंक जाय अशें संयुक्त राष्ट्र संघटनेन उलयतना भारताचे प्रतिनिधी प्रतीक माथुर हांणी आपलें मत उक्तायलें। The primacy and legitimacy of the General Assembly flows from the inclusive nature of its membership and the principle of sovereign equality of all its constituents. In these turbulent times, the universal character of the General Assembly and the moral weight of its decisions and opinions cannot be overemphasized. However, as pointed out by the President of the General Assembly when he opened this meeting last week, and I quote, "At a time when questions about the relevance of the UN itself and therefore about its very existence are echoing louder," unquote, there is a growing perception that the General Assembly has gradually lost touch with its foundational responsibilities and has become overwhelmed with processes. My delegation would like to reiterate that India has consistently advocated the view that General Assembly can be revitalized only when its position as the chief deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations is respected both in letter and in spirit. वाणिज्य कोळसो खाणी खातीर 8व्या पांवड्यावेल्या लिलावाची तयारी जाल्या। ताची आयच्यान सुरवात जातली। हातून 35 कोळशा खणींचो लिलाव जावपाचो आसा। कोळसो क्षेत्रांत भारताक आत्मनिर्भर करपाच्या दिकेन हें एक व्हड पावल जावन आसा। केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पियुष गोयल इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क हातून वांटो घेवपाक अमेरिका दौऱ्यार आसा। तांणी सॅन फ्रान्सिस्को हांगा सचिव रायमोंडो हांच्या वांगडा चर्चा केली। आयसीसी क्रिकेट संवसारीक करंड सर्तींतलो उपांत्य फेरयेंतलो पयलो खेळ आयज भारत आणि न्यूझीलंड मजगतीं मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर सुरू आसा। भारतान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी स्विकारली। निमणी खबर हातान आयली तेन्ना 25 षटकांनी 1 गडो वगडावन 178 धांवड्यो काडल्यो। भारताचो मुखेली रोहित शर्मा 47 धांवड्यो काडून बाद जालो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।